येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेकपळाचे हेडलाईन्स. साखळे कुंडेच्या करमळे मिनरल ब्लॉका खातीर जाले पब्लिक हियरिंग. रुद्रेश्वर देवस्थानाचो विरोध जाल्यार कुंडेच्या सरपंचाचो खणीक 5वो बावटो. नवे कदंबा शटल सर्व्हिस बसीत सत्री घेवन बसपाची पाळी. गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिनान कायद्याचेर दवरले बोट. म्हणटा तिकेटीचे पयशे परत घेतलो मागून. पळयत थंय मागतात आधार कार्डाचो आधार, पूण काणकोणकार जाल्यात निराधार. मडगांवची झरोची पडटा वाट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. साखळे कुंडेच्या करमळे मिनरल ब्लॉका खातीर आयज पब्लिक हियरिंग दवरिल्ली. JSW स्टील ही कंपनी ही खण चलयतली. रुद्रेश्वराच्या पदाधिकाऱ्यांनी कांय अटी सयत खणीच्या अतिक्रमणाक विरोध केला, जाल्यार कुंडेच्या सरपंचान खण सुरू करपाक 5वो बावटो दाखयला. आणि हे सगळे करताना आमच्या तुमच्या फुड्यान हांवें आत्तां पयलीं की आमचे डेप्युटी कलेक्टर कास्कर सर बसलेले आसलेले. तेच कास्कर सर त्या देवस्थानचे एडमिनिस्ट्रेटरूय आसा. तेंच्यांनी आपलो जो रिपोर्ट आसा तो सबमीट करचो. ज्या देवळाक जे सगळे जे आसा पळय हेजे संलग्न गव्हर्मेंट आसा. सो गव्हर्मेंटाक म्हाजो पॉयंट परत एकदां नोट करचो की जो डेप्युटी कलेक्टर आसा, जो प्रेसिडेंट आसा हांगासर, त्या डेप्युटी कलेक्टरांचो कडसूनय तुमी EC पॉल्युशन बोर्डान तेजोय रिपोर्ट घेवचो आनी सगळें क्लियर करून मागीरूच मायनिंग चालू करपाक तांकां EC क्लियरन्स दिवची. तोपर्यंत एज अ देवस्थान प्रेसिडेंट, एज अ लोकल काउन्सिलर आणि रहिवासी ऑफ दावेलवाडा म्हणून माझे ह्या एका स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन आसा. डायरेक्ट तर वॉटरफॉलाच्या कुशीक किंवा देवस्थानाच्या कुशीक तर मायन स्टार्ट केली जाल्यार आमचे हेजेर ठाम ऑब्जेक्शन आसतलें आनी आतां दाखयतना तेच दाखयल्लें आसा. रुद्रेश्वर देवस्थानाचे पदाधिकारी, सेवेकरी आणि ट्रक धनी आशिल्ल्यांनी हे खणीक विरोध चलयला तो देवस्थानाक घेवन. देवस्थानाची सुवात, झरी, धबधबो, उदकाचे हेर स्त्रोत आणि पांडवांच्यो होऱ्यो हांकां कांयच बादिकार येवंक फावना जाल्यारच मायन सुरू करची, नाजाल्यार थेट कोर्टांतल्यान जाप दितले. आयकात तांची शिटकावणी. वॉटरफॉल आमचो दाखोवूच ना, गार्डन आमचें दाखोवूच ना. हेचेर तर तुमी कितेंय प्रॉब्लेम केलो आनी तुमी बायपास करपाची तयारी केली जाल्यार वी वील डायरेक्टली अपील इन हायकोर्ट. हें आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा. कित्याक आमकां खंयच आमच्या समाजाच्या लोकांचे जावं आमच्या म्हाजन मंडळीचे किंवा आराध्य दैवत हे भंडाऱ्याचे जर थंय म्हाजन स्थान आसलो ना आनी तो भंडारी आसा जाल्यार ते आराध्य दैवत आसा. कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना. ह्या तरेन आमी वयतले. आमकां मायनिंगेचें ऑब्जेक्शन ना. कित्याक मायनिंग हांवूय मायनिंग डिपेंडंट आसा, हांवूय ट्रक ओनर आसा. मायनिंग ही जावकूच जाय. म्हटल्यार जाताना ती देवस्थानचे लोकांचे आनी सरावंडिंगची पण आमची देवळां पंचायतान आसा रुद्रेश्वराचे, जावं पांडवा किंवा जावं महाप्रभूची पादुका जावं मागीर आमची फाटली पुरवा फुडली पुरवा हे सगळ्यांचो डिस्टन्स मेंटेन करून सगळे आमकां रिटर्न दिवन जर ते आमच्या तर जनरल आमी मागीर आमच्या जे पळय सिनियर्स आहा तेंची मिटींग घेवन तितून जर ते ओके जाले जाल्यारच आमी ताका मान्यता दितले, नाल्यार आमी तेजेर स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. शिवरात्र जी फेब्रुवारी जावं मार्च म्हयन्यान जी शिवरात्र येता तेन्ना आमचेर असो प्रसंग येता की एक टायम पंपींग मायनिंग पिटांसून करून आमी WRDक रिक्वेस्ट करता, लेटर दिता, मायनिंग पिटांसून पंपींग करून आमच्या धबधब्याक सोडचें पडटा. आतां जे सिच्युएशनाचेर जो मायनिंग पीट आहा ते डीप गेल्ले आसा, आमचो धबधबो वयर आहा, तेन्ना शिवरात्रेच्या टायमार सामके सुकता ते. त्या खातीर आमचे जे फायनल रायट्स करता, एक आमचो देवस्थानाचो व्हायस प्रेसिडेंटान उलयले की फाल्यां जर एप्रील मे म्हयन्यान आमकां कितें नळाचें पाणी सोडून हस्ती सोडच्यो पडटल्यो काय म्हणून, आनी हो प्रसंग येवं शकता. दुसरो म्हणजे थोड्या हितून कितें जाता की जर अश्यो हे आसा, जर घरां आसा जाल्यार ती घरां शिफ्ट करता ते. पूण आतां एक सरकारा कडेन जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन जावं EC जे कोण ग्रँट करतले तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की हितून आमचे देवूळ शिफ्ट करतले. हे देवूळ पयलींचे काय ही मायन पयलींची? हे पांडवा जे असले पांडव त्या टायमार त्या काळातले हे देवूळ अजून एक्झॅक्ट डेट सुद्धा थोड्यांक खबर ना. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागता, मायनिंगाक आमच्या देवस्थानाचे कसलेच ऑब्जेक्शन ना. कित्याक सांग, मायनिंग जावची जेणे करून
लोक जे आमचेच जे लोक आसा, आमचेच महाजन आसा, आमचेच बावले आहा, ते थंयसर कितें तरी धंदो करतलो आनी तेंची रोजी रोटी जातली. पूण देवस्थानाक हट करून जावं देवस्थानाचे जे ह्याच्या प्रमाणे जे ह्या डिस्टन्स आहा ते जर मेंटेन करिनासतना जर ते जर मायनिंग करीत जाल्यार आमी खंयच्याच स्थळाचेर इवन कोर्टाक सुद्धा वचपाची आमची तयारी आसा. हे आमचे त्या खातीर आमी सगळ्यांनी कमिटी मेंबर ज्यांनी ज्यांनी उलयला तेणी देवस्थानाच्या इश्यूवाक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलेले आहा. खुद्द ट्रक धनियांनी कांय अटींचेर विरोध केल्लो आसलो तरी खण वेवसाय आमचो बॅकबोन अशें म्हणत कुडणेचो सरपंच बाबलो मळीकान मुख्यमंत्र्याच्या खणी सुरू करपाची यत्नांची तोखणाय करत आपलो तेंको जाहीर केला. ऐकात बाबलो मळीकाक. हांव हेका सपोर्ट कित्याक करता तर ही मायनिंग जी आसा आतां JSWची ती आमच्याच गांवांत जाता. आमच्या गांवचो जो एक वार्ड आहा, वार्ड नंबर 1 करमळे म्हणून, थंयसर हो मायनिंग ब्लॉक आसा आनी थंयसर थोडीशीं घरां आहा ती डायरेक्ट एफेक्टेड घरां. तसोच ह्या मायनिंगचो आमकां संबंद कुडणे गांव किंवा सरावंडींग जे गांव आसा किंवा ज्या ज्या भागाक ह्या मायनिंगचो जो हें जातलो एफेक्शन जातलें तांकां सगळ्यांक फायदो जातलो, जावंक जायो. कारण हे जे कुडणे, नावेली, सुर्ला अशे जे गांव आसा ह्या गांवचे सगळे लोक मायनिंग डिपेंडंटूच. त्या लोकां कडेन ट्रक आसले, वेगवेगळे हे आसले धंदे आसले तेंचे मायनिंग संबंदीत, ते सगळे पुनरुज्जीवीत जावंक जाय धंदे. आनी परत एकदां हे सगळे लोक मायनिंगाच्या हेका लागून जेन्ना मायनिंग बरे भशेन जातली तेन्ना ते बरे आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जातले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. पावसात रस्त्यार भोंवताना वा पसऱ्यार वताना सत्र्यो घेवन वचचें पडटा हें समजूं येता. पूण बसीत सत्री फुलोवन बसपाची पाळी येता, तिवूय कदंबा सारकिले कितलींशींच वर्सां गोंयकारांक शटल सेवा दिवपी सरकारी बसीत. तेन्ना तो वादाचोच विशय जाता. गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिनाक हो अणभव आयलो. ताणें गोवा 365 कडेन हो अणभव वांटून घेतला. आयकात. I myself faced a very interesting episode. I had gone to Vasco as part of the Kotpa enforcement squad, and we finished the action. And I was coming back to Margao because there was the district Kotpa meeting. So I paid the money and got into the bus. Heavy rain was there. When I got into the bus, I suddenly realized it started raining inside the bus. And water is pouring. So I opened my umbrella. Then after some little more time, some more people came and they are running all over. I said, what is happening? So they said, sir, anga leak jata, te leak jata, kyun baspaje? So then quickly I told him, I said, please take my photograph. I am standing with umbrella, you take my photograph. Then the point was, first of all, the AC was not put on, so we were suffering there. I went and shouted. I went to the counter. I said, give me the complaint book. Complaint book is kaina. Now, can you imagine? Of course, thankfully, the rains became less, but from city of Margao, Vasco, MMC, from the starting point till I think near St. Andrews and whatever, people were running. One fellow was sitting next to me, poor fellow. The rain came exactly in the middle of his pant and he was so embarrassed, he ran to the driver and then we told him, Baba, you cover yourself with the raincoat, because he was feeling embarrassed that, what people will say. Now, the funny part is, I asked the driver, what has happened about it? He said, Amche kon aikata. When we are filing our report of our login, we keep on telling them that the bus is leaking. Now, it is a bus which is leaking, no doubt. All over, my full pant, underwear, completely soaked yesterday. Okay? The most interesting thing, I took out my ticket and I started checking the number. Now you see what they are doing, how smart they are. They are feeding a number of another bus. So what happens if I file a complaint? Now with me, I know what I have to do. There are many old people, many ladies I spoke. They were saying, sir, I said, you file a complaint. Then I realized if I encourage them to file a complaint, it will not work because the bus number is wrong. So I got all the details. I have taken photographs of the bus, number exactly. And now I am formally going to take up this with the MD, Mr. Pundalik Hozekar, who was formerly additional collector 1 in North Goa. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. नावेली साळपे तळ्याकडल्या शेतांचो विशय तापत आसा. कितलीशींच वर्सां जाली सिवरेजीचे बुरशे उदक शेतांनी रिगिल्ल्यान शेतकारांचे हात पांय कुसतात. हायकोर्टान नाले नितळ करपाचो आदेश दिल्लो, पूण अजून मेरेन हो प्रस्न जाग्यार पडना. दुसरे वाटेन कांय लोक ह्या शेतांनी हाडून माती गुणे उडोवपाक लागल्यात. शेतकार फुरियोस जाल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते साळपे लेकी आसा नावेली हांगा आनी आज ही साळपे लेक जी आसा इतली पोल्यूट जाले कडेन आसा. हांगा लेक म्हण ती म्हणपाची ना. हांगा सद्याक हें जें मडगांवच्यान जें सिवरेजी उदक येता हें सगळें ह्या साळपे लेक येता आनी हांगच्यान जीं शेतां रोयतात ही शेतां रोवपाक ह्या फार्मर्सांक मेळनात. आतां आमच्या फाटल्यान पळयात थोडे कडेन शेतां जीं आसात नावेलीच्या फार्मर्सांनी रोयले कडेन आसात, पूण हांगा प्रॉब्लेम तांकां फेस करता म्हणजे एक सिवरेज आनी दुसरी डेब्रीज. आनी जे कोण अशें करून शेतां हाडून डेब्रीज घालतात तांकां आज सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन तुमी ती काडची म्हणून. आनी थोडी डेब्रेज जी घातली ही त्या ओनरान काडले कडेन आसा आनी आनीक जी आसा ही डेब्रेज बेगीच्या बेगीन काडची म्हणून तांणी सांगले कडेन आसा. आज जेन्ना आमी कंप्लेनर जे आसात आनी फार्मर्स जे आसात नावेलीचे हांकां विचारले त्या टायमार तेणी सांगले की मडगांवची सिवरेजी खातीर आज आमी हें भोगता म्हणून. हांगा शेत रोवपाक मेळना. शेत रोयल्यार पांय जर घातले जर पांय फुटतात, हात घातले हात फुटतात. म्हणजे आमी शेत रोवप कशी हे हायकोर्टाक गेले कडेन आसा आनी हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिले कडेन आसा की जी साळपे लेक आसा ही क्लियर करची म्हणून हितून कसलें सिवरेजी उदक वचपाक दिवचें न्हू म्हणून. यू नो साळपे लेकाची ऑलरेडी कोर्ट इज सीज विथ द मॅटर. आतां 2 वर्सां जालीं. वी आर ट्रायंग टू क्लियर एफर्ट सगळे सिवेज रॉ सिवेज पट धाडटा ती बंद करपाक आनी म्युनिसिपालिटी नोटीस धाडीत आहा आनी दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट. आतां पयर कितें जालें 2 दीस जाले कोण एकल्यान तो वयलो ताका हिंगा ते शेतां बी ताका मोल कळना. तांकां शेत म्हणजे तें कितें दिसता. सो ते काळांनी डेब्री हांटींग गायल्या कितें कन्स्ट्रक्शनाचें कितें मात आसलें तें म्हणजे हें कितें दिसता गोंयकारांची शेतां आहाय न्हू दॅट यू कॅन डू एनीथींग. हे शेतान आतां कितें जाल्लें आहा. शेत म्हणटा तें ओन्ली मेंट फॉर पॅडी. आतां ते आमचो फ्रेंड तो जेम्स आनी जॉर्डन तेंगे शेतां ते घायले तेमी दे हॅव कंप्लेन टू द मामलादार to police station and to the Naveli Panchayat because Shat Naveli Panchayat. Ata according to my knowledge, Mamlatdar should actually in his flying squad come here, check and carry out his investigation because त्या मनशा आमी दवरला कोण तो आनी ते खबर आहा कोण केलें तें. He has said that he is going to remove it. शापत करपा लागलो तो. मागीर then he has promised that आपण काट म्हणटे. पूण हे हेज्या फुडें जावपा जायना. हिंगा म्हण न्हू पुराय गोंयां हेंच चल्लां. शेतांक आडोप कितें उडोवप कोण एक बिल्डींग काडा ते थिंग डंपींग काय ना तो काडा शेतां सोडा. कितें कोत्ते करे आनी आमी कितले बार ट्रॅक देखून दिल्ली आहा. ओपड ओळ येता न्हू तिंगा आमी 2-4 रोबोलाक ट्रक घातले आनी सोमते बंद करतले. आतां सम सोल्युशन हॅज टू बी वी हॅव गिवन दॅम इनफ टायम. हे प्रश्नाचेर आमचे आदले उदगास केल्यार आमी कितली कशें शेत रोयताले. पूण आतांची ही सगळी गार्बेज ती येता ही सिवेज ती येता ही नाला ओपन ड्रेनेज ही आसताली पयली ही नाला आसतालो पयलो. पूण कितें 24/7 आसना नाशिल्लो. बरें उदक आसलो. बरें उदकाचें आशिल्लो आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान हें उदक सोंपतालें. आनी त्या नंतर तेजे नंतर आमची इंचोडी बांदताले आमी इंचोडी बांदून आमी आयंगण रोयताले. ते इतले निवळ उदक आसतालें पूण आतां ह्या उदकान पांयां घालपाक भीय येता. पूण आतां हे सरकाराक हे आमचे मदीं आहाय ते म्युनिसिपालिटीच्या की हे जे सोन तेजेर घालतात इट्स लायक ए ब्लेम गेम. जस्ट ब्लेमिंग वन डिपार्टमेंट द अदर डिपार्टमेंट. ब्लेम करपा वाट्यार जर हें जर सारकें केलें जाल्यार आमची ही शेतां सारकी उमेदीन रोवपाक शकताले. सगल्यो बायलो येता आशिल्ल्यो जायते यंग भुरगे येता आशिल्ले पूण हे सगळे सिवरेजी खातीर येयना. कित्याक पांयांक भंय दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आधार कार्डाचे चड म्हत्वाचे जावन रावला. कसलेय डॉक्युमेंटाक आधार कार्ड पयलीं जाय आसता पूण हे सगळे जाग्यार घालपाक पयलीं आधार कार्ड दुरुस्ती करपी ऑफिसां जाग्यार जाय मागीर फुडले. पूण काणकोणाक कार्ड दुरुस्ती करपी ऑफिसां सक्रिय नाशिल्ल्यान लोकांक मडगांवचो रस्तो झरोवचो पडटा खंय. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट.
सरकारी दरबारांतली खंयचीय येवजण घेवपाक जाय किंवा बँक अकाउंट जर एक्टीव उरपाक जाय जाल्यार सगळ्यात पयली म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आधार कार्ड. पूण काणकोणकारांच्या आधार कार्डाकूच आधार ना, ते सामकें निराधार जाला. हाका लागून सध्या काणकोणकार इतले बेजारला की आतां काणकोणकारांनी करप कितें. काणकोण तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी ऑफिसांनी खंय आधार कार्ड करेक्शन करप किंवा आधार कार्डाची कांय जर मिस्टेक आसा ती जाग्यार घालप किंवा अपडेट करप, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी करपा खातीर खंय कॉम्प्युटर दिल्या. कांय कडेन खंय मनशांक ट्रेनिंग दिला, पूण कांय कडेन जागो ना, कांय कडेन मनीस सारके ना, कांय कडेन कॉम्प्युटर दवरपाक कशें हेजें सगळो सेटअप ना. हाका लागून सध्या आतां काणकोणकारांक आधार कार्ड करपा खातीर खंय तरी मडगांव पयस वयचें पडटा. आनी हो इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की सद्याक आतां गृह आधार योजना आसूं दी, ना तर बँकेचो अकाउंट, ना तर खंयचो कोणाच्या मोबायलाचें सिम कार्ड, जर आधार कार्ड जर प्रॉपर ना जाल्यार त्यो गजाली सगळ्यो बंद पडटा. सारखी केलें ना, बहुत डेट बसून गायली ना, आधार कार्ड केलें दिलें ते मागीर ते कोता येना म्हणून मागीर आमी मडगांवसान वचून कमी हाडे फावटी. कितले दीस म्हणले दीस म्हणलं आनी हांव तरी थिंग ती चड न्हयले आहा म्हणून ते बेगीन घाल पडलें. ना जाल्यार हांव इंसान वचून तें जाता. सध्या आधार कार्डाचे कितें प्रॉब्लेम म्हणटा, कितें भानगड कितें? काणकोणाक आधार कार्ड म्हणे पयलीं आसलें, हांगा आसलें, चालू आसलें, काही डिपार्टमेंटा आसलें, हेल्था म्हूण आसलें, CDPO आसलें, सिव्हील सप्लाय तर कंप्युटर हाडून दवरलो आसा, पूण ऑपरेटर अजून आयलो ना तेंचो. पूण काणकोणा इतलो प्रॉब्लेम आसा, आतां हांगच्यान तर आतां हें सगळें बंद पडलेंच आसा आनी हें आतां ताका मडगांव धाडटा कांय लोकांक. आनी हें तर मडगांव आमकां ते बारीक लोकांक खूब त्रास जाता. हे 1-2 दीस अपॉयंटमेंट घेवपा पडटा, खूब त्रास जाता. आनी ट्रॅव्हलिंग तर खूब डिस्टन्स बीन जाता. कांय घरा कडेच्यान काणकोण येवप म्हळ्यार एक 20 किलोमिटर आनी हांगच्यान मडगांव वचप म्हळ्यार एक 35 किलोमिटर. हे खूब डिस्टन्स जालें. एक दीस गेलो तितून जर थंय तर मडगांव जर जालो ना जाल्यार आनीकच त्रास पडटा. हे डे बाय डे ते चालू उरतले. सो काणकोण एक परमनंट एक आधार कार्डाचे ऑफिस आसपा जाय, एक 3-4 स्टाफ घालपा जाय हांगा. एक एप्रेंटीस केले आसा, भुरग्यांक ट्रेनिंग घेतले आसा. तितूंतल्यान जर ते हातूंत जर घातले जाल्यार खूब आमकां काणकोणकारांक फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी एक कॉम्प्युटर ते ऑपरेट करपा तर मेळटले. तुमी कांय गव्हर्मेंटान जे वेगवेगळे डिपार्टमेंटा ते गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा ते कॉम्प्युटर ऑपरेट जातले तेन्ना. हांगा सुद्दां कांय लोक फावटी मारपा पडटा म्हणटा, ही गजाल खरी? हय, सामकी खरी. कित्याक एक पावट हांगा लोकांक पळोवपाक गेले जाल्यार थोडे कडेन लायन लागताल्यो. कांय थोडोच लोकांक हांगा अपॉयंटमेंट मेळटालो, हॉस्पिटलां बीन पळोवपाक गेले जाल्यार थोडो मेळटालो अपॉयंटमेंट. आनी एक म्हयनो 2 म्हयने तेमकां टायम डिले जायत रावताले तेमकां. पूण पावटी चड जाताल्यो. एक्झॅक्ट तांकां सोल्युशन तांकां कांयच नासलें सांगपाक म्हळ्यार. तांकांय खबर नासली आधार केन्ना जातलें तें आधार कार्ड बीन. आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा खूब इश्यू आसा. कित्याक एक करेक्शन आसा, एक बर्थ डेट ना तेमची मेन म्हणल्यार एक जाणटेल्यांची. मेन म्हणल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर तेमचो घालपाचो उरता. आनी जेन्ना कॉन्टॅक्ट नंबर ना तेन्ना बँकांनी जावं आनी गव्हर्मेंटा खंयच्याच स्किमीनी तेन्ना हें करता तेन्ना ते लिंक आसना, तेन्नाय प्रॉब्लेम जाता. आनी हितर ही धांवपळ चड जाता लोकांची. आनी बारीक भुरग्यांची म्हणल्यार बारीक आमच्या मडगांवचो म्हणल्यार शक्य जायना. एक्चुली एक परमनंट सोल्युशन एक काणकोणा आधार कार्ड एक जायच. पूण कितें प्रॉब्लेम कितें जाता आधार कार्ड ना जाल्यार? आधार कार्ड ना जाल्यार एक खंयच्या बँकांनी वचप म्हळ्यार एक म्हळ्यार लिंक ना, लिंक करपा पडटा. तेन्ना तो कॉन्टॅक्ट नंबर एक सामकी गरज जाय पडटा त्या टायमार. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मये गांव म्हटल्यार म्होवाचे पोळे अशें मयेचे जाणटे मानत आयल्यात. म्होवामूस नासले तरी मयेची सैमीक गिरेस्तकाय पळोवपाक हाजे आदीं हजारांनी पर्यटक मये तळ्यार येताले. आतां सरकारी पावंड्यार कधीच सोबितीकरण जावं न्हय हो ट्युरिस्ट स्पॉट बुरसो जाला. काळखात उरला. महेश गोवेकारान अवतिकायेचेर उजवाड घातला. या मया अशें म्हणटात, पूण जी मयाची परिस्थिती आसा हांगा जो ट्युरिजम स्पॉट एक बिचोले तालुक्यान एक सगळ्यान व्हडलो ट्युरिजम स्पॉट जो मयम लेक आसा थंयसर पळयलें जाल्यार डेवलॉपमेंट केल्लें आसा, पूण तें डेवलॉपमेंट सामकें नाममात्र आसा. पूण तेजेर फावो तशें ट्युरिजमाचें लक्ष आसा अशें आमकां दिसना. कित्याक तर जी मेन गेट आसा पयलींची गेट, व्हडली गेट वयर जाल्लेली आसा पार्किंग बी, पूण जी मेन गेट आसा थंयसर लागींच कचरो आसा, तशेंच खुबशीं झाडां वाडलेलीं आसा.
आनी अशें आमकां कळ्ळां की हो जो कंपाउंड वॉल जाला ताका 2-3 वर्सां पेंट सुद्दां केल्लो ना आनी हांगा ज्यो आमकां फाटल्यान लायटी दिसता सोलर लायटी बसयल्ल्यो तेन्ना डेवलपमेंट करतना पूण त्यो गेल्ल्यो आसा सामक्यो मोडकळीक पावल्या आनी त्यो पेटायना अशेंय कळ्ळां आमकां जे तेजो इफेक्ट जो आसा तो हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात भायले लोक येतात एक मये लेक वर्ल्ड फेमस ट्युरिजम स्पॉट गोंयचो तो पळोवपाक येता तांचेर एक वेगळें इम्प्रेशन पडटा तातूंत पळोवपाक जाय की पंचायत काम करता हालींच आमदारान बी मेळून पंचायतीन मेळून साफ सफाई केल्ली पूण आतां परत थंय कचरो पडलेलो आसा थंय कचरो असो ट्युरिजम स्पॉटार पडलो जाल्यार गोवाचें एक बॅड इम्प्रेशन लोकां मुखार येता जो ट्युरिजम स्पॉट आहा तो बरो करपाक जाय ट्युरिजमानूय हांगा लक्ष दिवपाक जाय आतां लोक कमी जाल्या अशें म्हणटात पूण जे कमी जाल्या तेजी कारणांय सोदून काडपाक जाय हांगा जे सेटलमेंट बिजनस आसा ताचेरूय तेजो इफेक्ट जाता कित्याक कमी लोक आयिल्ल्या कारणान हांगासर बिजनसूय तांकां कमी जाता ट्युरिजमान खासा लक्ष ह्या ट्युरिजम स्पॉटाचेर दिवपाक जाय आनी पयलींची जी ग्लोरी आसली मयम लेकीची ती परत येतली हेचेर लक्ष दिवन ट्युरिजमान काम करपाक जाय या मया या हें पद बरेंच फामाद तें आयकून कांय जाण म्हणटात मया या म्हणटा जाल्यार मया वचून मय आसा तरी कशें तें पळोवया प्रत्यक्षात थंय दिश्टी पडटा ते खणींच्या रिजेक्शनान बऱ्याच प्रमाणात पुरवल्लीं तळीं पेड्ड्यार जाल्ली शेत बागायती ऑयली उदकाचे थर आसलेल्यो बांयो आनी इवेक्यू प्रॉपर्टीच्या वादांत सांपडिल्लीं घरां मयम लेक खातीर ह्या गांवाक फार्म मेळ्ळ्या पूण सरकारान कितली काळजी घेतल्या ती पळयात आयकात पंच वांगडी विद्याधर कारबोटकाराक ही मयम लेक जे आसा ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे जागा तेन्ना ते थंय भायले लोक जे येता ते हळशीक करता हांगासर लोक पब्लीक लोक करतात ते मातशें बंद करचें आनी जी पळय घाण रस्त्यार एक हाडून उडयता सगळी लोकांनी मात तरी कितें तरी सदमून ते करूंक जाय आमकां वायट दिसता ट्युरिजम लोक जो येता तेंचे वायट परिणाम पडटा तरी न्ही आतां मये पंचायत जी आसा ते कितें करता पंचायत सायटीक आतां 4 दीस सांगना क्लीन केल्यार सगळें आमदार सुद्दां आसलो आमच्या क्लीन करता परतूय जालें न्ही आतां हे मयम लेक जे आसा पळय थंयसर कितले लोक भरपूर येता पळोवपाक लोक येता खूब येता लोक पूण तेजेर हे कितें कचऱ्या बद्दल तें इम्प्रेशन वेगळें पडटलें न्हू बुरशें पडटा न्हू मागीर कितें रे मयम लेक म्हणटात ते मागीर घाण मरे सगळी म्हणटात हेजेर कितें ट्युरिजमाचेर प्रॉब्लेम येतलो ट्युरिजमान मातशें तेजेर लक्ष दिवंक जाय ट्युरिजमानूय लक्ष दिना ओके हेजेर कितें परिणाम जातलो थंड लोकांक येता तेजेर लोकांचेर येयले भायरसून जे लोक येता चड ते फॉरेनर लोक जे येता हांगासर तेंचेर खूब इम्प्रेशन घाण सगळी जाता आनी ती मातशी ट्युरिजमानूय हेजेर लक्ष घालूंक जाय आमी पंचायत करतात निवड पूण ट्युरिजमान मातशें लक्ष चड घालूंक जाय गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार बुधवारा उटंगराच्या पावसाक लागून हवामान थंड आनी दमट उरतले बिरेस्तारा घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा आयएमडीन येल्लो अलर्ट जाहीर केला बिरेस्तारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कमी चड पावसाची शक्यताय आसा पूण कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो कांय सुवातींनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो घोळपाची शक्यताय आसा लोकांनी सादूर रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला आयचे चडावात आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें बिरेस्तारा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उणी 26 तारखेक येल्लो अलर्ट पावसा वांगडा वादळी वारो घोळपाची शक्यताय बिरेस्तारचें तापमान 30 आनी 24 डिग्री सेल्सियस बोट धन्याक शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो